आज हे बहुजन प्रतिनिधी जे निवडून येतात हे बहुजनांच्या जोरात निवडून येतात. बहुजनांक आपल्या वतीनं आश्वासनं दिता तुमचे हे प्रश्न ते प्रश्न आपण जातीन सोडयतलो. पण जेन्ना ते निवडून येतात आणि पक्षान सामील जातात आणि सरकारान भाग घेता किंवा हिस्सेदारी बनता तेन्ना तांकां बहुजनाचो पूर्णपणे विसर पडटा. अशा अवस्थेन आजचे तारखेन अख्ख्या बहुजन समाजा समोर केवळ मात्र एकच असे नाव आसा आणि ते म्हणटा ते वामन मेश्राम. आज अख्खो बहुजन समाज वामन मेश्राम साहेबांचेर लक्ष दवरून आसा. हे आशेन आसा की वामन मेश्राम हे केवळ एक मात्र असे नाव आसा जे कितें तरी करून दाखयतले. हे आशेचेर आज बहुजन समाज आसा. आज आमी पळयता बहुजन क्रांती मोर्चा ह्या माध्यमांतसून जी परिवर्तन यात्रा आयोजित जाल्ली आसा ती यात्रा 24 मे ह्या रोजी 24 मे ह्या दिसा सावंतवाडी गांधी चौकान येता. तेन्ना ह्या बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीन आणि गोंयच्या युनिटच्या वतीन हांव बहुजनांच्यो जितक्योच गोंयांत संघटना आसा जितके त्यांचे फोरम आसा जितके त्यांचे ऑर्गनायजेशन ह्या सगळ्यांक हांव आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतसून तांकां विनंती करता की ही तुमचे कडेन येयल्ली संदी जी आसा ह्या संदीचो तुम्ही भरपूर लाभ घेवचो. प्रत्यक्षान तुम्ही ह्या रॅली जी आयोजित केल्ली आसा त्या रॅलीन तुम्ही सहभागी व्हावचे आणि ज्यो ज्यो समस्या आमकां सतयतात किंवा ज्या समस्यांक आमी सामोरे वता ह्या समस्याचेर कशा तरेन उपाय काडचो आणि तेचें निवारण कशा तरेन करचें ह्या बद्दल थंय विचार प्रदर्शन जातले. आमी येता त्या 6 म्हयन्या भितर बहुजन क्रांती मोर्चा हांगा घडयतले आनी तो समज म्हणून यशस्वी जालो पणजे जाल्यार सबंद 12 तालुक्यांक आमी बहुजन क्रांती मोर्चाचें आयोजन करतले आनी लोकां मदीं मोठ्या प्रमाणात जागृती करतले आनी जाणें करून सांगतले की आज जितले जे पक्ष आसात गोंयांत जावं ते गोवा फॉरवर्ड जावं मोगो पक्ष जावं काँग्रेस जावं BJP जावं हे बहुजनाच्या समस्ये कडेन केन्नाच लक्ष दिनात. ही एक प्लॅटफॉर्म आसा आनी भारत मुक्ती मोर्चा आनी भारत मुक्ती पार्टी बहुजन मुक्ती पार्टी ही दोन्ही संघटना एकठांय जावन आमी लोकां मदीं जागृताय करतात आनी प्रबोधन करतात की बहुजनाचे राज हाडल्यार आमकां कसो फायदो आमची समस्याचें निवारण कशें जातलें तें. हो हेतू घेवन आमी 24 तारखेक जवळ जवळ आमी 50 संघटना ज्यो बहुजनाची संघटना आसात गोंयांत तांकां सगळ्यांक उलो मारला. तशेंच आमी गोंयच्या सबंद बहुजन समाजाच्या लोकांक उलो मारतात की 24 तारखेक मेच्या 5 वरांचेर सावंतवाडी गांधी चौक म्हणजे ह्या 2 दिसांनी हे 2 दिसांनी तुमी येवचें. जावं कळमणकाराचेर जावं मोपा विमानतळाचेर जावं आनी खास करून ड्युअल सिटीजनशीप जी आसा जी जवळ जवळ 3.5 लाख लोक आमचे गोंयकार पोर्तुगीज सिटीजनशीप घेवन गेल्यात तांकां ड्युअल सिटीजनशीप मेळनात. ताजेर जावं मागीर PDAचेर जावं ODPचेर जावं मायनींग बॅनाचेर जावं मायनींग बंदीचेर जावं मागीर बेरोजगारीचेर जावं मागीर OBC सेन्सीस जे आसात ताजेर जावं मागीर EVM मशिनाचें आमी बॅन हाडपाक सोदतात आनी बॅलट पेपर हाडपाक सोदतात. मागीर नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्साचेर जावं शेक ओनर्साचें जावं टॅक्सी चालकांचें जावं कोळशाचें जावं जे जे समस्या घेवन लोक आज रस्त्यार देंवतात ते सगळ्या लोकांक आमी एकठांय करून बहुजन क्रांती मोर्चाक सामील करपाक सोदतात. आमचें एक ध्येय आसा की ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रांत आज बहुजन क्रांती मोर्चा आज महाराष्ट्राचे लोक आणि माननीय मेश्राम साहेबाच्या अध्यक्षते खाला तो करून घडून हाडला. तसोच आमी हांगा गोंयांत एक 2-3 म्हयन्यांनी हो बहुजन क्रांती मोर्चा आयोजीत करतले आनी जे जे लोक गोंयांत हे सगळी समस्या ज्यो आसात आज बहुजनाच्यो बारीक लोकांच्यो कश्टकरी समाजाच्यो जे जे प्रश्न आसात ते सगळे लोकांक आमी एकठांय घेवन हांगा बहुजन क्रांती घडोवन हाडटले. कित्याक आमकां दिसता की बाबा काँग्रेस जावं BJP जावं बाकीचे खंयचे पक्ष जावं गोवा फॉरवर्ड जावं MGP जावं ते आतां बहुजनाचे प्रश्न सोबोडपाक तयार नात. जे ते येतात ते फकत आपली पोळी वाचपाक आनी आपलें सरकार स्थापन करपाक सोदतात. त्या खातीर येता त्या लोकसभेक तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो. आमी ताचो विचार करतात आनी आमकां दिसता की समज म्हूण तूं हे 6 म्हयन्यांनी आमी समज म्हूण जबरदस्त बहुजना भितर जागृती केली आंदोलन केलें जाल्यार म्हाका दिसता की बहुजन समाजा भितर जागृती करून आमचो समज म्हूण तूं उमेदवार तो उबो केलो जाल्यार आमकां लोक ना म्हणपाचे